नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। दिल्लीत बीजेपीन आपाचे मॅरेथॉन सत्ता सोपयली। केजरीवाल सिसोदिया जैन घरा काँग्रेस झिरोचे बीजेपीचे परवेश वर्मान हारयलो केजरीवाला। करप्शनाक थारोना राजधानीत आपान केल्ली घाण नितळ करूंक बीजेपीक बहुमत। मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रिया आपाच्या पालेकारान खापर फोडले काँग्रेसीचे। गोंय सरकाराचे बजेट व्यवस्थापन बरेपैकी 4,500 कोटीची रीण मर्यादा 1,500 कोटीच घेतले। येणावळ वाढल्या। मुख्यमंत्री म्हणटा रिणाच्या परतफेडीचेर फोकस। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात परवरे पुलिसांचे गौतम अस्नोडकर आड चार्जशीट। मस्कटांत जॉबाच्या नावान तस्करी। आंध्राच्या शेकाक धरलो फोंडे पोर्नोग्राफी केस। आरजीपीक बीजेपीची बी टीम म्हणटल्यांक लोकांची जाप। मनोज म्हणटा आप काँग्रेसीच्या झुजांत बीजेपी जिखली। आमदार विरेश म्हणटा गोंयच्या जमनीचेर दोळो। पेडणे वजरे कालव्यांत पडिल्ल्या गव्याच्या रेडक्याक थळाव्यांनी केलो साल्वार। कालव्यांतल्यान भायर काडटनाच रानात धांव। दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत आम आदमी पार्टीचो सत्ता उतार। 27 वर्सां उपरांत बीजेपी दिल्लीत परत सत्तेर। खुद्द आदलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डेप्युटी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन हल्ले। केजरीवालाक बीजेपीचो जायंट किलर परवेश वर्मान न्यू दिल्लीत सिटार हरयलो। आतिशी मात जिखली। बीजेपीन 48 सीट काडले, आप 22चेर। प्रतिष्ठेची जाल्ल्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत बीजेपीन जैत जोडले। 2 फावट मोठे बहुमत घेवन जिखपी आप हारून 22 मेरेन पावली। काँग्रेसीक मात 17 पैकी 21 सीट जिखपाक जमले ना। दिल्लीत हारिल्ले काय हेवीवेट पळयात। न्यू दिल्ली सिटाचेर अरविंद केजरीवाल पडलो। बीजेपीच्या परवेश वर्माक जैत। जांगपुरात आपाचो नंबर 2 मनीष सिसोदिया हारलो। बीजेपीच्या तरविंदर सिंगाक जैत। ग्रेटर कैलास सिटाचेर आपाचो सौरव भरद्वाज पडलो। बीजेपीच्या शिखा रॉयाक जैत। आपाच्या आतिशीक जैत जाल्यार बीजेपीचो रमेश भदुडी आतिशी आड जिखपाक अपेशी थारलो। गोंयच्या बीजेपी आनी काँग्रेसीचे प्रभारी वेंचणुकेक राविल्ले। दिल्लीत बीजेपीचो गोंयचो प्रभारी आशीष सूद जिखलो जाल्यार काँग्रेसीचो माणिकराव ठाकरे पडलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दिल्लीत आपाक हरोवन बीजेपीक स्पष्ट बहुमत। देशात करप्शनाक थारोना। देशाच्या राजधानीत आपान केल्ली घाण नितळ करूंक बीजेपीक कौल म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला। आपाचो पालेकार म्हणटात निकाल अनपेक्षीत। वेंचणूक हल्ले मात वोट शेअर खंय 2 ते 3% देंवला। काँग्रेसीक लागून खंय बीजेपीचें फावलें। दिल्ली सारकिल्या देशाच्या राजधानीत म्हणजे जे सगळी घाण करून आम आदमी पार्टी दवरलेली ते स्वच्छ करपा खातीर लोकांनी ही संद भारतीय जनता पार्टी खातीर दिल्या। लोकांनी दाखोवन दिले की करप्शनाक हांगासर थारो ना। ज्या दिल्लीतल्या केजरीवालाच्या सरकारात जो लिकर स्कॅम सगळ्यात व्हडलो स्कॅम जो जाल्लो तांचे मुख्यमंत्र्या सहित 5 मंत्री हे भितर आशिल्ले त्या खातीर खंयच्याच पद्दतीत करप्शना खातीर थारो ना हे सगळ्या लोकांनी परत एकदा दाखोवन दिल्ले आसा। आमी सदांच म्हणटा की डबल इंजिनचे सरकार आसा थंयसर खूब व्हडलो विकास जाता आणि त्याच पद्धतीचो विकास दिल्लीत करपा खातीर दिल्लीतल्या सगळ्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीक गुड गव्हर्नन्स दिवपा खातीर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपा खातीर त्या दिल्लीतल्या राजधानीत सरकार आयले। Incumbency, as we have not given tickets to most of the MLAs who are underperformers आणि आम्ही तांकां तिकेट दिना। तांणी पार्टीच्या अगेन्स्ट काम केलां। तांणी भारतीय जनता पार्टीक लास्ट मोमेंटापासून भारतीय जनता पार्टीक ते जॉईन झाल्या. सो हे असे वेगवेगळे फॅक्टर आसात. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम, दिस defeat which we are going to face, which are coming close to facing in Delhi. This
विच शोज दॅट काँग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी एक आपले विरोधी पक्ष म्हणून पळयता आणि प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून पळयता. भारतीय जनता पार्टीकडे ते पळयना. तांणी जे नेगेटिव्ह काम केले, तांणी जी कॅम्पेन चलयली वॉज कम्प्लिटली अगेन्स्ट आप. आणि ती कॅम्पेन जी आशिल्ली ताजो काँग्रेसाक खंयच फायदो जालो ना. ताजो 1% फायदो काँग्रेसाक जालो ना, पण ताजो फायदो पुरेपूर भारतीय जनता पार्टीक जालो. दॅट मीन्स काँग्रेस एक्चुअली फॉट दीस इलेक्शन अलॉंगसायड भारतीय जनता पार्टी अशें आमकां तरी दिसता. गोंय सरकाराचो सध्या आदलें रीण क्लियर करपाचेर फोकस. अर्थीक वेवस्थापन बरेपैकी चल्लां. 4,500 कोटींची मर्यादा आसतना फक्त 1,500 कोटी रीण घेतलां. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. आदल्या सरकाराचे 30,000 कोटीचे रीण दर म्हयन्याक फारीक करतात. सिंकींग फंडूय मॅनेज करतात, मुख्यमंत्री सांगता. माय FRBM लिमीट इज 4,500 कोटी, बट हांव ते 4,500 कोटी काडीत ना. रेव्हेन्यू जेन्ना राज्याक येवपाचो सगळें जेन्ना वेवस्थीत रित्या मॅनेज केलो, रेव्हेन्यू जो येवपाक लागलो, म्हणल्या उपरांत लोन घेवपाची गरज पडना. ती बारीक आनी वेवस्थीत रित्या वेल मॅनेज्ड बजेट जे आसा पळय हांवें तेन्नाय दवरला. आनी खूब बऱ्या पद्दतीचे डेट मॅनेजमेंट जे आसा पळय ते करीत आसा. पण त्याच वांगडा तुमकां जी फाटल्या गव्हर्मेंटाची जी फाटले 10 वर्सां पयलींची रिणां जी भरची पडटा ती तुमचे काडिल्ल्या रिणां परस चड डबलीन आनी ट्रिबलीन आसता न्हू. इट इज ऑफकोर्स म्हणजे 30,000 कोटी रुपया रीण जरी असले आसत जाल्यार 30,000 कोटी फारीक करता आसतना एवरी इयर एवरी मंथली हे पयशे जे आसा ते आमी फारीक करीत आसा. इंट्रस्टूय फारीक करता, प्रिंसिपल अमावंटूय फारीक करता. ताज्या भायर सिंकींग फंडान म्हणून आमी पयशे दवरता, वीच इज एप्रॉक्सिमेटली सिंकींग फंडांतले पयशे चुकून जर केन्ना आमी एखादो आमचो इन्स्टॉलमेंट उरलो फारीक करूंक शकलो जाल्यार त्या पयशांतल्यान फारीक करता. त्या ती खंयसरूच म्हणजे आमी मॅक्झिमम कशें आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मॅक्झिमम ग्रँट्स आमी तर आतां पळयलां की 50 years इंट्रस्ट फ्री लोन हाजो बेनिफिट्स घेतलो. आमी सेंट्रल सेक्टर स्किम्स हाजो बेनिफिट्स घेतलो. आनी ताज्या भायर आमकां जे रिफॉर्म्स करून जे एडिशनल पयशे मेळटा, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीजच्या बाबतींत, फॉर एग्जाम्पल पावर डिपार्टमेंटाच्या बाबतींत तेय पयशे जे आसा पळय सातत्यान आमी घेता आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाचें सगळें यूज करता. इंडिया अलायन्स RGPक बीजेपीची बी टीम म्हणटाले. दिल्लीच्या निकालान बीजेपीक सत्तेर हाडूंक कोण यत्न करता तें खंय स्पश्ट जालां. इंडिया अलायन्सांत विरोधक म्हूण दाखयतात, मात तशें काम जायना. RG मनोजाचो आरोप. आमदार विरेश म्हणटा काँग्रेस आपाक कसलेंच पडिल्लें ना, फक्त खंय गोंयच्या जमनीचेर दोळो. हेच लिडर 2024च्या इलेक्शनाक गोंयांत येवन सांगताले की आमी वांगडा मेळून बीजेपीक घरा बसोवपाक जाय, आमी देश वाचोवपाक जाय, कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक जाय. 2024 जानेवारी फेब्रुवारीन हे गजाली नेटान चल्लले. कित्याक तेच्या पयलीं डिसेंबरान जेन्ना इलेक्शन जाल्ले मेन 3-4 स्टेटींचे, त्या स्टेटींनी ते गठबंधन नासले. ह्या दोनाय पार्ट्यांक देश वाचोवपाचो ना काय? आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीक आतां कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में दिसना काय? ह्या दोनाय पार्टींक आतां बीजेपीक घरा बसोवपाची कशी दिसना काय? आतां जी गरज आसा ती गोंयकारांनी विचार करपाची की हे जे पार्टी आनी तेंचे जे लिडर्स आसा, टॉप लिडर्स जे एकामेकाक करप्ट म्हणटाय. पयलीं अरविंद केजरीवालान सगळ्यांक करप्ट म्हटलेले. सेम अरविंद केजरीवालान 2024 हातीन हात घालून 2024चे लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट केले आनी इलेक्शन कंटेस्ट जाल्या उपरांत परते तेंकांच करप्ट, चोर, फ्रॉड, स्कॅमिस्ट बीजेपीची बी टीम ही सगळी टायटलां दिवन मेकळो जालो. विचार करपाक जाय की हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी सेल्फिश राजकारण करता, गोंयकारांक पिशान काडपाचें राजकारण करता, गोंयकारांक इल्युजनान दवरपाचें जे राजकारण करता आनी बीजेपीक आपुणूच उडयतले म्हणून जे सांगतात हे आयज फटींग म्हणून सिद्ध जाल्लेलें आसा. हीच गजाल जाल्ली आसा. आनी इंडिया अलायन्साच्या नांवान जेन्ना गोंयांत लोकसभेचें इलेक्शन लढलें आनी आतां तुमी पळयता आसतलो खंयच्योय स्टेट इलेक्शन आसा ती इंडिव्हिज्युअली लढटा, जावं ती आप जावं ती काँग्रेस. आनी हितूनच कळटा की तांकां गोंयचें बरें जावपाचें हें मात्तूय पडलेलें ना. आयज ह्या दिल्लीकारांच्यो पार्टीचे लिडर्स थोडे आसा, ते लिडर्स ह्या दिल्लीकारांक मेळोन हांगा डिलिंग्यो करता, जाग्यांची लेन देन करता आनी गोंय आनी गोंयचे जागे विकपाक सोदता. ह्यो डिलिंग्यो अश्यो चालू जाल्ल्यो आसा की तांकां मात्तूय पडलेलें ना की गोंयकार फुडें उरतलो काय ना, आमच्या विधानसभेन फुडें MLAs उरतले काय ना. फक्त स्वताचो जो आस आसा, स्वताचे खंय ना खंय स्वार्थ आसा हेच घेवन हे फुडें.
पेडणे वजरी कालव्यांत गव्याचो रेडको पडलो. थळाव्यांनी रेस्क्यू ऑपरेशन करून ताका एकदांचो साल्वार केलो. कालव्यांतल्यान भायर काडटना ताचे रानांत धांव. उदकाक गेल्ले कडेन ह्या वाठारांत तिळारीच्या कालव्यांत हे आदीं गवे आनी रानवटी जनावरां पडल्यांत. नमस्कार. आयज वजरी पेडणे हांगा आशिल्ल्या कॅनलान बेबी बायसन खाला उतारले पाण्यान आणि ताका वयर सरपाक जाय नसले तेन्ना थंयसरले लोकल यूथ जे आशिल्ले तेंच्यांनी पळयले आणि फॉरेस्टाक इन्फॉर्म करून ताच बरोबर तांच्यांनी स्वता त्या बेबी बायसनाक भायर काडपाक हेल्प केले आणि त्याचे लायफ जे आसा सेव केल्लेले आसात आणि आता ते जसे भायर काडटात तसे ते मागीर पळोवन गेले रानान गेले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. पूण खंय तरी आयज वजरी हांगातल्या लोकलान एका बेबी बायसनाक जिवनदान म्हणजे लायफ दिल्लेलें आसा आणि त्याची लायफ सेव केल्लेले आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. मस्कटांत जॉब दिता म्हूण सांगून गोंयचे एके बायलेची मानवी तस्करी करपी अकराम शेख म्हणटा ताका क्रायम ब्रांचीन धरलो. तो आंध्राचो. चेन्नई धरला. एकेशींत आदी दोगांक धरल्यात. क्रायम एसपी राहुल गुप्ता मिडिया कडेन उलयलो. मजगती चायल्ड पोर्नोग्राफी केशींत फोंड्या सचिन जोगळेकर म्हणटा ताका धरला. जिसमें एक हमको लेडी विक्टिम ने कंप्लेन किया था through Arz NGO कि she was taken to Muscat in the name of providing job of as housemaid, but Muscat में ले जाके उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा गया, उसको साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया गया. तो व्हेन शी केम बैक उसके बाद हमने एक FIR रजिस्टर की थी और उस FIR में हमने सेक्शन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, चीटिंग के और इमिग्रेशन एक्ट का जो वायलेशन है सेक्शन 10 वो डाला था. उस FIR के बाद तुरंत बाद हमने दोनों जो एजेंट्स थे जिन्होंने उसको लेके गए थे वहां पे भेजा था मस्कट में, उन दोनों को अरेस्ट किया था. उन दोनों का नाम था सैयद अब्दुल्ला शेख और मस्तान खान पठान. इनका जो एक जो मस्कट से जो इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा था उसके लिए भी हमने सर्च किया था. इन्होंने उसका नाम बताया था अकरम शेख. तो हमने ऐसे उसको चार्जशीट किया था, बट उसके साथ साथ हमने क्या किया था, उसका LOC ऑर्डर किया था, लुकआउट सर्कुलर. तो ऐसे ही हमको अभी रिसेंटली पता चला कि वो चेन्नई एयरपोर्ट पे वो पाया गया. चेन्नई एयरपोर्ट से हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि दैट ही वाज ट्राइंग टू क्रॉस द कंट्री एंड ही केम टू इंडिया. सो वी बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वी सेंट आवर टीम टू चेन्नई एयरपोर्ट और 6 फरवरी को हम उसको लेके यहाँ पे आए. मजगती आपल्या मोबाईलात चाइल्ड पोर्नोग्राफी बाळगपी एकल्याक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. तो रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई वो इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी IP एड्रेस से कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक्सेस होता पाया गया या फिर स्टोर होता पाया गया. वो IP एड्रेस देते हैं. तो IP एड्रेस से हमने ट्रेस किया. फिर एक आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया गोवा का, जिसके फोन में प्रोबेबली चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल था. उसको हमने वेरीफाई किया. वेरीफाई करने पे पाया कि वो चाइल्ड टिपलाइन से जो हमको अलर्ट आया था साइबर टिपलाइन से MHA के थ्रू, दैट वाज ट्रू. एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव रजिस्टर्ड FIR. वी हैव अरेस्टेड दैट पर्सन. दैट पर्सन इज 52 years old इंडिविजुअल. इसका नाम है सचिन एस जोगलेकर. ये अदानबाड़ा फोंडा का रहने वाला है. तो उसमें बहुत मेहनत करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, परस्यू करके, वेरीफाई करके, ग्राउंड पे जाके मल्टीपल एड्रेसेस को वेरीफाई किया गया और इस आदमी को अप्रीहेंड किया गया. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात परवरे पुलिसांचे गौतम अस्नोटकरा आड 128 पानांचे चार्जशीट. चार्जशीटांत 5 विटनेसांची नांवां. सरकारी जॉब दिता म्हणून सांगून 5 लाख उखल्ले म्हूण ताका धरिल्लो.
गौतम मेरशेचो. कोरगांव पंचायत वाठारांत रस्त्यार कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. लोक म्हणटा ट्युरिस्ट रस्त्या कुशीक कोयर उडोवन चल्ले. थळावे खंय घरांतलो कोयर हाडून रस्त्यार उडोवंक लागल्यात. सरपंच म्हणटा लोकांनी स्वताक शिस्त लावन नितळसाण राखची. कचऱ्याची मोहीम आमी ऑलरेडी चालूच आसा. सुको कचरो आमी डोर टू डोर कलेक्ट करीतच आसा. खंय तरी लोक आतां वाटे वचून वाठारांत चलता आनी खंय तरी कचरो रस्त्यार उडयता. आतां हेणी आपलो गांव कसो सुंदर आनी कसो ग्रीन आनी क्लीन दवरपाचो हेणी तेणी आपलो विचार करपाक जाय. तरी लोक ह्याच्या पण कित्याक ह्याच्या फाटी आसा आनी आपलो गांव कसो सुशोभीकरण कसो बरो आसपाक जाय हेचेर कित्याक विचार करना. हे लोकां कडेन मी एक जाहीर आव्हान करता की आपलो गांव तेंच्यांनी बरें दवरपाचो. आपलो गांव सुंदर दवरपा खातीर कांय ना कांय आमकां सुद्दां कडी मोठे अशे थोडे एक्शन आनी थोडे अशे गोश्टी घेवचे पडटले. तेच्या खातीर सांगता येता एक आमी ताका बक्षीस दिलो पण ताका नांव सांगचो ना आमी. आनी पण मेन गजाल अशी आसा की जाय ठिकाणाचेर आमी बोर्ड सुद्दां लायल्ले आसा की कोणी कचरो उडयलो ताका 5000 फायन घालतले. तरी लोक इतले शेमलेस आसा की त्या फायनींग आनी त्या अशे ऑफेन्स घेवपा खातीर तयार आसा. कित्याक अशे लोक करता म्हाका कळना. पण त्याच्या खातीर परत हे लोकांक सांगता की गांव सुंदर दवरा बरो दवरा. लोक खंय तरी जे ट्युरिस्ट आसात आनी हेर ते येवन हांगा कचरो उडयतात अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी जर अशें कोण जर मेळटा कचरो उडयतना जाल्यार तांचेर आमी एक्शन घेता म्हण पंचायतीन सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा. एकंदर पंचायत जी आसा घराघरांतल्यान सुको जो कचरो आसा ड्राय गार्बेज आसा ते कलेक्ट करता. पूण जे ओलो कचरो आसता किंवा घरांतले जे कचरो आसता ते लोक रस्त्यार हाडून उडयतात. मागीर सुणे थंयसर एट्रॅक्ट जातात. खंय तरी एक्सिडंट सुद्दां जावपाची शक्यता आसता. आपले घर कशें आमी स्वच्छ दवरतात ताच बरोबर गांव सुद्दां स्वच्छ दवरपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लावचे अशें सरपंच स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळी. पणजे मळ्यांत मारुती गडावेली जात्रा चल्ल्या. पणजेकारा बरोबर गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतले भाविकय हे जात्रेक मोठी गर्दी करतात. दिसभर देवळांत धर्मीक आनी संस्कृतीक कार्यावळी. सांजे गडार मारुतीच्या देवळांतल्यान मळ्यांत विठोबाच्या देवळा मेरेन पालखी वता. गडार हालींच हनुमानाची स्वर्णमुर्तीय हाडल्या. बुलेटीन सोंपतना मळ्यांतली मारुतीची जात्रा. मळ्यांतली जात्रा म्हणटा पळय न्ही हें म्हाज्या हाज्या प्रमाणे आमकां पुर्वजांचें आमी सांगूंक शकना. पूण 1931 ही पयले जात्रेचें सेलेब्रेशन स्टार्ट जालां. ही पालखी जी उत्सव आसा न्ही ही 1931 स्टार्ट जाला. आनी ह्या वर्सा आमी 94 म्हणजे 94 इयर्स जात्रा उत्सव सेलेब्रेशन करता. सो आतां येदी व्हडली जात्रा तुमी कशी कितें कॉर्डिनेट मॅनेज करता की जात्रे विशयी तर सांगपाचें म्हटल्यार मॅनेज कशें करता हे विशयी जे आमचे मळ्यांतले सगळे तरणाटे भुरगे आसा न्ही ते एका जोमान सगळे जात्रे विशयी काम करता. कोण अशें आपले आंग चोरिना बाबा आपूण हें करचो ना तें करचो ना अशें कोण म्हणिना. एक आपली घरचीच जात्रा म्हणजे घरचेच कार्य ह्या निमित्तान सगळे एका जात्रेक वावुरतात. आनी त्यांच्या सहकार्यान ही आमची जात्रा एकदम बरे तरेन आमी पार करूंक शकता. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.